नमस्कार, पळोवया सिटीग्राम खबरो. भुरग्यांच्या हातात शस्त्र दिवपाची भाषा करपी विजय सरदेसाय गोंयांत नक्सली तयार करपाक सोदता काय म्हूण यूथ काँग्रेसीचो प्रश्न. सरकार आयकना जाल्यार भायर सरात म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज. Now this section 124A is in force and we have to respect it and cannot violate it. Now especially if the current deputy chief minister and जे सरकारान आसा गोवा forward partyचे chief, if he is himself violating it, what example is he setting for the youth of the state? If you can't employ the youth of the state, then what are you trying to do? Are you trying to make them gundas? Are you trying to give them weapons and make them Naxalites? This is my question to them. Show a roadmap, direct the youth towards a better state and better progress. दुसरें हांव म्हणपाक सोदता की ऑन द अदर हँड आमचे जे CM आसा प्रमोद सावंत ते कारवारा वता कर्नाटका आनी थंयचे युथाक म्हणटा की बाबा आमी तुमकां जॉब दितले गोंयान. अरे गोंयचेच पयले युथाक जॉब ना. तुम्ही भायल्या युथा मागीर हाडा. पयलीं गोंयचे यूथ जे आसा तांकां जॉब दिया. पयलीं अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जे गोंयान आसा ती पयलीं सॉल्व करा. भायरचे युथा तुमी मागीर हाडा. दुसरें आनी एक तेणें म्हणलें CMान की पणजे इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द मेजर इश्यू. अरे रस्त्यार आसा आमची भुरगीं पणजेची. तुमी तांकां जॉब एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रायमरी इश्यू म्हणटात. तांणी डॉमिसायलाचो इश्यूचेर उलयतना सांगलें की यूथ काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. आमी सपोर्ट जो ते युनिवर्सिटीन गेल्ले सपोर्ट करपाचो प्रश्नूच येना की गोंय काँग्रेसीन आनी गोंयच्या काँग्रेस सरकारान त्या वेळार 15 ऑगस्टाक ऑलरेडी आमी एक कायदो पास केल्लो की 15 वर्सां जी डॉमिसायला हे कायद्यान आसपाक जाय म्हणून. सपोर्ट करपाचो प्रश्न येना. सेकेंड थींग, सरकारान रावन एजिटेशन करप हें सारकें ना. सरकारान तुमकां सत्ता कित्याक दिल्ल्या खंय तरी ते तुमी भितर वयतले आनी कितें तरी लोकांक कायदे करून एक न्याय दितले म्हणून. तुमी तर आमचे भशेन हें आमचें काम ऑपोजिशनाचें रस्त्यार येवपाचें. इफ यू आर नॉट हॅपी इन द गव्हर्मेंट सरकारांतल्यान भायर सरात. तुमकां आमचो पूर्ण पार्टी मागता. तुमी सरकाराचो भाग आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. दे कांट एजिटेट. इफ तांकां एजिटेटूच करपाक जाय जाल्यार ताणें सरकाराचो सपोर्ट विड्रॉ करचो आनी रस्त्यार देंवचे. यूथ काँग्रेस फूल स्विंग तांच्या बरोबर रस्त्यार देवपाक तयार आसतली. दिवचले साळांतलो टुरिस्ट स्पॉट WRDचो बंदारो टुरिस्ट धुडगूस घालतात, बुरशेपणां करतात म्हूण टुरिस्टांक बंद. मामलेदारान संबंदीत यंत्रणा आनी गांवकारांक बरोबर बसका घेतली. आमदार पाटणेकारूय आशिल्लो. ते आमी एक जाण जर थंय परत कोण लोक अंदाजुंदी करूंक हें जातलें जाल्यार तेचेर साळ ग्रामस्थ कितें ते एक्शन घेतले हें हांव मिडियाच्या सांगता. आनी अख्ख्या लोकांक हांव विनंती करता की ती जी जागा आसा थंय साळवासियांची भावना आसा थंय त्या जाग्यार देवस्थान आसा. आनी हांव सगळ्या लोकांक विनंती करता हे आमी कित्याक केला, कित्याक आमची जी जागा आसा ती जागा आमच्या प्रत्येकाच्या मनान बसलेली आहा. आमचो देव आहा आनी हे थंय जे कृत्य जालां तें बंद जावचें. आनी आज आमदारान एक बरें डिसिजन घेतलें. आमी तांकां धन्यवाद म्हणटा परत सगळ्या गांवाच्या वतीन. आनी हे येता त्या टायमार हे कंप्लिटली टोटली बंद जातले अशें. आनी लोकांकय सांगता की थंय तुमी येवचे न्हू. आनी आमी जेन्ना ऑर्डर इश्यू जातले तेन्ना रिपोर्टरांक किंवा सगळ्यांक माध्यमांक आमी ती कॉपी दितले की ऑलरेडी मामलेदारान थंय ऑर्डर इश्यू केल्या. आजच्या मिटिंगेक एक्सायज डिपार्टमेंट, जलस्रोत खात्याचे अधिकारी, पुलीस डिपार्टमेंट हे आयज सगळे असले. ज्या हितून आमी सगळ्यांची हेल्प ह्या हितून घेतलेली आसा. देवस्थानाकूय विनंती केल्या तेंचो बोर्ड थंय आसो की हांगा दारू पिण्यास मनाई आहे म्हणून. पंचायतीचो ते बोर्ड आसतलो, WRDचो बोर्ड आसतलो की हांगा स्विमींग जाता तेणे काय करचें न्ही म्हणून. म्हणजे एका झपक्याक यश मेळचें ना. पण जेन्ना काम जेन्ना सुरू जातलें पळय आनी लोकांक सिग्नल वयतलें की बाबा कितें जर कृत्य केलें किंवा नाका जाल्यार दादागिरी केली तर आपल्याक दंडात्मक कारवाईक समोर जावचें पडटलें म्हणून ह्या भंयान तरी म्हाका दिसता आमचे हे सगळे जो आयची मिटींग जाला तितून डेफिनेटली यश मेळटलें. So the villagers had stated their grievance to me, and accordingly it is decided that I'll issue necessary orders to the police inspector, Bicholim police station, and he will depute police personnel on Saturdays and Sundays at Bandara site at Sar to prohibit these picnickers from causing nuisance
at the Bandara side and also prohibit them from drinking alcohol, throwing beer bottles. I have told the Sarpanch of Village Panchayat side to submit a representation and by annexing the extract copy of the resolution passed in the Gram Sabha, and will enforce the same, and by directing the police officials to prohibit the people from conducting picnics. वेर्णाचे फार्मास्युटिकल कंपनींनी जाता तितले गोंयकारांक जॉब दिवचे एग्रेसिव्ह गोवन्साच्या बावट्या खाला एक्टिविस्टांनी कंपन्यांक निवेदन दिलें. We have a very renowned pharmacy college in Panjim. ते भुरगे ग्रॅज्युएट जाता year after year. कितल्या भुरग्यांक घेतल्या ह्या pharmaceutical companies? So we have decided to send a delegation which will meet the management of Cipla, express a concern, give them a memorandum, and we will come back. We will wait, we will give them some time. In that time frame, if Cipla does not revert back with satisfactory solution where they are not supposed to retrench or dismiss the local workers, we will watch and wait. We are also doing an investigation on other pharmaceutical companies. To name one company, Lupin, which is a famous world giant in pharmaceutical world. थंय हात दवरपासून गोंयकार ना थंय. They are using all our resources. So we are just hinting. We will be going after all companies to ensure no injustice is done to the youth of Goa. अरे जॉब जे आसा ते तरी दी पयलीं. तूं लोकांक बेश्टे कमिटमेंट करूंक सोदता IT सेक्टराचें. इनफॅक्ट दे आर जस्ट ट्रायंग टू फूल एवरी गोवन ऑन द बेजीस ऑफ दी टेक्नॉलॉजी. एक बरी बरी नांवां काडटा ती IT पार्क येतले, हे पार्क येतले, ते पार्क येतले, पूण एक्चुअल ग्रावंड रियलिटी तशी ना. मुद्दम पळयल्यार तुमी 2 वर्सां पयलीं ट्रेनिंग स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग आनी एम्प्लॉयमेंटाची एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली मिस्टर विजय सरदेसायन. 600 लोक आयिल्ले. आय वूड लायक टू आस्क फ्रॉम दी 600 पीपल हाव मेनी पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट ओवर हियर. ओके, आमचो मेन इशू आहा की गोंयकारांक प्रायोरिटी दिवची इन प्रायवेट सेक्टर जॉब्स. ओके, आतां अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वाडला म्हणजे गोंयांत ते सगळ्यांक खबर आसतलें. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कित्याक आसा हो? कित्याक की कारण हांगा गोंयकारांक प्रायोरिटी दिल्ली ना. ओके, आनी सेकेंड थिंग, जे ऑपॉर्च्युनिटी सपोज गोंयांत ना जाल्यार हे भायले मायग्रंट्स येता कित्याक? सो सपोज गव्हर्मेंटान एक आमकां एक रिलीफ दिवची, एक प्रायोरिटी दिवची, आनी तीच आमकां आमच्या खातीर एक व्हडली रिलीफ आसतली. लोकांचे निवेदनाची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यान चांदर कोकण रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाच्या कामाचे इन्स्पेक्शन केले. कोकण रेल्वे सकयल्या सुवातींनी भराव घालून पुरयता. बुट्टी येतली म्हूण लोक चाळावल्यात. आता रेल्वे मात काढून लागले ते डांब केलोली ती काटायते ती शेतातली ती तेंगे प्रॉपर्टी तू काढनाय ते मात डांब कोण शेता पावलोले. शेत बांद हा बांदा भायर शेत आनी बांदा आयल्यान आमगेली स्ट्रीम आसलोली. स्ट्रीम नेमदी पुरयल्या, बांदूय मोडला आनी ती मात काडाय ती शेतांतली. तेंगे रिटेनिंग वॉल थिंग आहा शिमटान बांदलोली ती काडटा. ते ब्लॉक केला ते उदक आख्खें ते उदक ब्लॉक केले उपरांत आमगे सगळी विला फॉर्मर्स घरां मातयेची जी मोडोन वयतली उदक भरोन फुगोन. आनी पयलीं आमच्या तेंपार आमी भुरगेपणाकू 8-8 दीस पावस पडलो म्हणटरीर बुट्टी येताली. तें उदक वच नासलें. आनी आतां हें ब्लॉक केले उपरांत आतां सांगोंक जायना फ्युचराक कितें जायत तें. तेका लागून आमगे डिमांड ही माती काडून आमगे हांड ओपन करून उदक वयता ती वाट उदकाची आमकां जाय फ्युचराक. हे मुगे हें हय शेत रोयताय हें ते शेत रोयताय ते शेत रोयताय ते एवरी इयर रोयताय. मुखार पावतना ते भितर येयले ते तेंगे ती चांदर एरिया पडटा ती सारक्या लोली. इमिडिएटली आमी पावतना आमी रोखडे तेंचे येन बंद केले हिंगा ते घालीत येयले. सो हे तेंग भितर पावले ती एरिया सारक्या लोली. सो हिंग ते भितर येयले देखून आमी रोखडे विदीन अ डे आमी बंद केले. आता कलेक्टरान कितें सांगला तुमकां? कलेक्टरान आमी फूल एश्युरन्स दिला आपूण बिफोर मॉन्सून सगळें आपूण क्लियर कोन्न दिता म्हूण. आनी आफ्टर मॉन्सून रिटेनिंग वॉल बांदून आस्तेशन आमकां तितून आस्ते एरिया आमी दिता म्हूण. आनी हें तर जायना जाल्यार आमी लोकांक घेवन आनी आमी रस्त्यार रावतले परत ह्या सारकें. पूण म्हाका खात्री आसा कलेक्टरान सांगलें तशें कोन्न तो डेफिनेटली कोण रेल्वे ऑफिशियल प्रेजेंट आसले. हय आज सगळे आसले रेल्वे ऑफिसर आसलेले. हय आनी आतां सोनवारा तेणें सगळो प्लेन आनी वॉट एवर कितें तेंगे प्लेन कितें आसता तेणें दिता म्हणून सांगिल्लें. तुमगे मिटींग बी आपयली तेणी कलेक्टरान? ना त्या मिटींग काय आपयला पूण सॅटर्डे आपयता म्हण तेणें विथ अलॉंग विथ रेल्वे ऑफिसर. सो ते कितें प्लेन पंचायती आतां तें डिसायड केलें ना तें कळटलें फाल्यां केदो हें करता. We try to understand what exactly is the problem, and we can see that yes, a lot of mud is lying here. This is doubling of railway track project of Indian Railways,
and apprehension of villagers are very genuine that this being monsoon season, monsoon will come within next 2 to 3 weeks. If Indian Railways does not take sufficient care, then all this mud will flow in this low-lying area, which will disturb the environment. So it has been made very clear to Indian Railways officials to share the project details with villagers and also tell them what precautionary measures they are going to take before monsoon, so that project also goes on smoothly and there is no harm to the environment. There is no unnecessary filling of low-lying areas. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. फोंड्या नागजर कुर्टी वाठारात सीव्हीजीच्या कामाक लोक विटल्यात. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले खणून घातिल्ले रस्ते तशे आसात. लोकांच्या घरादारांक वेरो गेल्यात. प्रतिभा नायक गोवा हावसिंग बोर्डान रावता आनी ह्या वाठारांतल्यानूच आमची येणे वचणी चड जाता. कित्याक म्हणल्यार आमकां हो शॉर्टकट रस्तो जावन आसा आनी हे नागजरींतल्या लोकांक सगळ्यांक कितको त्रास जाता हेजो ह्या हांगसरल्यानूच न्ही तर गोवा डेरीन जे लोक रावता, हवेलींतल्यान लोक रावता, हे सगळे ह्या वाठारांतल्यान लोक येता वता. आनी सपोज ह्या वाठारांत जर तर कोणी बरो नासलो जालो जाल्यार 108 गाडी जर तर आपोवपाची पडली जाल्यार ह्या सायडींतल्यान येवपाक मेळना आनी ह्या लोकांचो खोळंबो जाता. आनी कितलेय सरकारान आमकां न सांगता हे पाऊल उचललेलें आसा. तेन्ना आतां कितें म्हणल्यार बेगीच्या बेगीन हे तेणेन काम करून घेवचें आनी आमच्या सगळ्या लोकांची चिंता मिटोवपाची इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागतां. आतां 3 म्हयने जाले मार्चाचे 5 तारखेच्यान काम स्टार्ट केल्लें. तेन्ना आतां आमकां गाडी आमची 4 म्हयने जाले भितर आसा. आमकां गाडी भायर काडपाक मेळना आनी हे ड्रिलींग करतना तेन्ना आमचे वयचे कांगडे हें केल्ले सारकें. तुमी आतां कोणाक म्हणला गव्हर्मेंटाक? हांवें गव्हर्मेंटाक कोणतो इंजिनियर येयले म्हणटाले लुकसाण कोण कितें तरी लुकसाण जातलें तुमी कळ्ळें. आतां ते एकट्याक सगळ्या खातीर बरें करता न्हू ते म्हणजे एकट्याक म्हाका लुकसाण जाता. हांवें कोणा कडेन मागपाचें तो लुकसाण तें चाललें हांवें. 4 म्हयने गाडी भायर 4 म्हयने जाल्यार गाडी भायर काडली तुजी वारें देवत येयल्या. कारण थंय 1 वे आसा. 1 वे थंय ब्लॉक केल्लो आसा. हांगसर मेन जी येवपाची वाट आहा लिगल एंट्री आहा ती बंद केल्ली आसा. ते सायडीच्यान येयत जाल्यार तांकां तालांव दिता लोकांक. म्हणजे लोकांनी एक तर हांगा धंदो बंद करपाचो पोटाक लागून आनी कांय पर्याय ना. कंप्लीट केन्ना पर्यंत कंप्लीट बीन जावपाची कितें कांय सांगना ते कांय सांगना ते विचारता लेबरांक विचारिता बाबा तुमचो सुपरवायझर कोण म्हणटा कल होएगा मालूम नहीं. सुपरवायझर किधर गया है कोई मालूम नहीं है, किसको भी मालूम नहीं है. थंय बॅरिकेड्स घातल्या. त्या बॅरिकेड्स पळय आतां थंय एंडाक तेणें बॅरिकेड्स घातल्या. व्हडली गाडी भितर सरता. अरे इतले मनीस थंय कोणाक दवरा. हेवटेन तुमची एंट्री बंद आसा, हेवटेन नो एंट्री पुलीस चालावन दिता. म्हणजे इतले धंदे जे घेवन बसले तेणें कितें करपाचें? हें सोंपपाचें लुपाचें मारपाचें. हां इतले आमचे लेबर पोसपाचो तेंचें काम आहा हें कोणें पळोवपाचें. एक फावटी त्रास काडलो तेन्नाच तुमी केल्ले जाल्यार हांव त्रास जावचें ना आसलोलो. कितें बरें कोण एक रिस्पॉन्सिबल कोणाक विचारता जाल्यार तो म्हणटा आमकां कांय खबर ना. आनी हे सगळे त्रास जाल्ले आसा कोणूच तेजेर लक्ष मारिना. हे कितलें लुकसाण जाल्या. हांगा पळय हेवटेन हे रस्त्यान येयले जाल्यार थंय पार्किंग सुद्दां कोण हे स्टॉपेज सुद्दां ना थंय. ते सुद्दां दवरुना कांय सेफ्टी कांय ना तेंची. आनी आजच्यानूच कोंब्याचे पळय आतां मातशें स्टार्ट मारला तेंच्यांनी. आमी MDक आनी सगळ्या कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट केल्ल्या. उदक सुद्दां हे मारिना पावरणी मारिना हेका दुल्लाक. आनी हे सगळे नागजर कुर्टी हे सगळे दुल्लीमय जाल्ले आसा. बाबूश मोन्सेराताच्या बलात्कार केशींतले गायब जाल्ले पीडित चलयेचो सरकारान बेगोबेग सोद घेवचो. हे केशींतल्या बाकीच्या साक्षीदारांक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण होप फावंडेशन मागता. Today we have come here with the issue of the girl, the victim girl who is missing. Okay? She is missing from the 28th of April, okay? And the institution where she was kept under the guidance of the CWC has registered a complaint on the 10th. Where is the girl been for 12 days? Do they have any idea? And why was the complaint registered on the 10th? So that there is a time lapse in all this. Now we also request the police to find out who used to come to meet this girl, whether there is a proper record of who was coming to meet her, how many people met her, where she used to go, what time she used to return.
then we also say that she is a major in need. If the girl does not want to stay in that institution, let her stay any place as far as she is safe and she is protected. There should be proper protection given to her. Okay? Apart from this, the question arises is of the witnesses. The witnesses present in this case and all the people who are involved as witnesses or some other way should be given proper security, protection, okay, on behalf of this case. आरावले कुठ्ठाळे रस्त्याच्या दोनूय वाटेन आशिल्ल्या गटारांचे काम अजून जाल्ले ना. पावसात घरांनी उदक घुसत म्हूण लोकांक भय. आमदार अलिनान पळोवणी केली. सध्या खंय उदकाक तात्पुरती ड्रेनेज करतले. आमकां त्रास जाता आतां पावस बेगीन कांय तेंकला पावस लागीं पावला आनी आमचे पयले ड्रेनेज आलो तेणे पुरयले आनी ते आजून पावस स्टार्ट करूंक ना हें मारपाक. आमकां फाल्यां भिरांत दिसता लोकांक तेंकोन घरां आहाय ती पावस पडलो जाल्यार उदक सगळें घरांनी वयतलें आनी लोकांचें घरां बुडटलीं. आमी त्या कोणा मागताय हे पावस येवचे पयलीं तर टेम्पररी तर ड्रेन बांदून मातशें तें उदक सोडपाचें वीज दवरात. पावसान त्रास जाता म्हणजे उदक सगळें येतलें न्हू भितर येतलें कित्याक आजून ड्रेन सारकी येयलो ना. पूण मॅडमीन आतां सांगलां तरी कित्याक एटलिस्ट आतां टेम्पररी करतली मागीर वॉटर फ्लो बस जाता करून आनी मागीर परमनंट करतली. आमी तेचे नोकरे काडलां की व्हडले पायप आशिल्ले ते पायप घालूंक ना तेणी. तें वन्य आहा तेंच आसा व्हडलें न्हू तें काडून नीव घालचें म्हणून तिका दिश्टी पडटा. This meeting is specifically called with respect to drainage on either side of this road and which has to be done before the onset of the monsoon. Now today I had actually come thinking that I would see some drains, but I see some work right over there which I am told has to be dismantled because it's not properly done, and what they are going to do now is a temporary drain right from Kortaling Cross Junction to Kortaling Circle. They have to be very definite about the direction of the flow of waters. For that, they will have to study the flow of the waters during the monsoon. So therefore, they are putting these temporary drains, and once they are sure that the flow of the water, the direction of the flow of water is well known and definite, they will then go to Madam, I'm coming along and all the people will come and sit on the road. And the people have already told me, and I won't blame them if they do that. I'm not saying they should do that. I don't want to give wrong advice to people, but they can't help it. And if people have to agitate, then I will join them, because time and again we are telling the authorities concerned, the contractor, that this work has to be is time bound. सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.